आम आदमीन दिल्लीची वेंचणूक गाजयल्या उपरांत सगळेच राजकीय पक्षांक तांची दखल घेवचीच पडली। कांय जाणांक तांची आंदोलक कार्यपद्दत मानवता, कांय जाणांक कोत्रवता। राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी असले गजालींक अराजकी राजकारण म्हणटा। आपासारकेल्या पक्षाक लागून देशाचे राजकारण बदलतले अशें विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंग राणीक दिसता। जाल्यार मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा आप कायदो पाळपी न्हय। ही पार्टी कोणाक आवडू वा ना आवडू, तांची दखल घेवप कोणाकच चुकना। दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेत 28 आमदार वेंचून आयिल्ली आम आदमी पार्टी गाजत आसा। पुलिसांक निलंबित करात अशी मागणी करून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि तांच्या मंत्र्यांनी दिल्लीत धरणे धरले। केंद्र सरकारा आड केल्ल्या ह्या आंदोलनात लोकांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो। आपच्या ह्या आंदोलनाचेर विरोधी पक्ष भाजपा आणि केजरीवाल सरकाराक तेंको दिवपी काँग्रेसीन खर टिका केल्या। हे दोन व्हडले पक्ष आसा मदीं आप पक्ष येयला। आप पक्षाक लागून खूब बदल जातले। ते राजकारण सगळें बदलचें पडटलें। प्रजासत्ताक दिसा निमतान केल्ल्या भाशणात राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जीन आपची नोंद घेतली। Government is not a charity shop. Populist anarchy cannot be a substitute for governance. आप पार्टी आणि दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाचो उल्लेख केल्या बगर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराची भाशणां पुराय जायनात। मुख्यमंत्र्यान कायदो पाळूंकूच जाय अशें पर्रीकाराचें म्हणणें आसा। मिनिस्टर हाणें शपथ घेतलेली आसता की आपूण घटनेप्रमाणे वागतलो आणि घटनेच्या कायद्या प्रमाणे वागतलो, त्यामुळे कायदेशीर परवानगी घेवन धरणे जरूर घेवं येता। ताका जर तूं धरणे करपाचें तर ताणें मॅजिस्ट्रेटा कडच्यान कलेक्टरा कडल्यान परमिशन घेवंक जाय आसलें। ह्या जागो पण एक दीस कोणी तरी म्हणलें कितें काश्मीरान थंय रेफरंडम घेवंक जाय म्हणून। अरे भारत माता की जय म्हणणारो मनीस काश्मीर तोडूंक जाय म्हणटा, भारत मातेक कापूंक जाय म्हणटा, हे खंयच्या मनान खंयच्या हाका पडटलें। आपचे सरकार घडल्यार आतां 29 दीस जाल्यात। ह्या 29 दिसांत केजरीवाल सरकाराचेर जितली टिका जाली, जितली भासाभास जाली, तितली आनी खंयच्याच सरकाराचेर जावंक नासतली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। मुरगांव पालिकेच्या मार्केट कमिटीन वास्कोच्या भाजी आणि नुस्त्या बाजाराच्या इन्स्पेक्टरांची फाट जातनाच पसरकारांचे सामान परत फुटपाथार येताले। आता पालिकेन त्या वाठारांतल्या अतिक्रमणाचेर नजर दवरूंक सीसीटीव्ही कॅमेरे घाल्यात। सीसीटीव्हीचेर अतिक्रमण दिसले की सामान उखलून व्हरतले अशें मार्केट कमिटी उलोवन दाखयता। नगरसेवक फियोला रेगो बरोबर मुरगांव पालिकेच्या मार्केट कमिटीन वास्कोतल्या भाजी आणि नुस्ते बाजाराचे सोमारा इन्स्पेक्शन केले। पीडीएचो अध्यक्षूय थंय आशिल्लो। पसरकार आणि फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाचे कागाळी आयलो की मार्केट कमिटी इन्स्पेक्शन करता। तांची फाट जाली की सगळे परत आशिल्ले तशे। कितलेशेच तेंप जाले अशेंच चल्ला। म्हणल्यार एक्चुअली सद्याक तेंचे थोड्यांची पार्टी ऑलरेडी भायर आसा। थोड्यांक ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पावले इन्स्पेक्शनाक येवचें हा म्हणून। थोड्यांनी बेगीन भितर घेतले। बट वी नो दिस इज एवरीडे स्टोरी तेंची। इन्स्पेक्शनाक येयले आमचे इन्स्पेक्टर येयले जाल्यार बेगीन भितर काडटा। सो आमी तेका आयज वॉर्न केला आयच्या दिसाक ओके, बट फाल्यांच्यान हें चलचें ना। कित्याक आमी आतां एक म्हणल्यार आमी परतून इन्स्पेक्शनाक धाडटलीं। आमचे एक मनीस आसतलो फूल डे राउंड मारीत रावतले। आमी गेले जाल्यार परतून रोखडे आनी एक फावटी इन्स्पेक्शन करतली। एक दीस गेले 4 दिसान 8 दिसान येतात ते जावचें ना। सेकंड आमकां एक प्लस पॉयंट मेळ्ळो म्हणटा आतां कॅमेराज बसयल्ले आसा। ते ना म्हणटा जाल्यार पासून आमी तांकां कॅमेराचेर धरून आमी तांकां फायन दितले। आनी हे फावटी फायन आहा ते बारीक फायन घालचे ना, मोठे फायन सो दॅट फाटल्यान ती चोरी ते कशें करता पळय ते काडले घातले आनी मागीर पब्लीक आमकांच ब्लेम करता, ते जावचें ना। सामान फुटपाथाचेर दवरतले पसरकारांक उपनगराध्यक्षान शिटकावणी दिली। आमी आतां पर्सनली येवन तांकां सांगूंक सोदतात की बाबा जेन्ना पर्यंत आमची मार्केट जायना तेन्ना पर्यंत एक लेन जी मार्केट फुटपाथीची भितर एक लेन तांकां दिल्ल्या तेन्ना पर्यंत तुमी ती कॉपरेट करून दवरची। आनी तशें सगळ्यांनी एक वांगडा अशें मेळून हें केलें जाल्यार आमची मार्केटूय क्लीन जातली। बाकीचे जे आमचे लोक येतात मार्केट करपाक तांकां त्रास जावपाक जायना अशें म्हणून आमी ते चिंतून एक ड्रायव्ह घेतलेलो। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। माध्यम भाषेचेर मुख्यमंत्र्यान घेतिल्लो निर्णय भाजपाच्या जाहीरनाम्या प्रमाणेच अशें म्हणत बीजेपी मुख्यमंत्र्या फाटल्यान रावल्या। बांबोळेच्या स्टेडियमाक डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीचें नांव दिल्ल्यान बोवाळ मारता म्हण राष्ट्रवादीच्या ट्रॉझनाचेर विल्फ्रेड मिस्कितान फूक काडलो। ट्रॉझनाची राजकीय कारकीर्द भाजपांत सुरू जाल्या हें ताणें विसरचें न्ही। नेहरून गोंयकारांक फटयले म्हण आरोप करून ताळगांवच्या स्टेडियमाचें नांव बदलपाचो प्रस्नच येना हेंय मिस्किता उलयलो। Grant in aid accordingly will be released to primary level schools 1 to 4th with medium in regional language.
However, keeping in view the problems faced by a number of schools due to the faulty and legally inferior policy of the Congress government and sentiments of certain section of the population, BJP assures an amicable solution to the problem. According to us it is Mr. Torsten de Mello, and I tell you why. Because he has been a BJP member and a BJP president of the youth wing of BJP till the time he was expelled for his anti-party activities. At least he should know who is Dr. Shama Prasad Mukherjee, his credentials of this great man, academically brilliant, as you all know, a man who has been the first minister of Congress government led by Nehru. Now there is a claimer that we have not named after Goans. Now all these years, when the whole infrastructure was being named after Nehru and his family, are they Goans? If at all somebody is to be blamed for Goa not getting special status, it is none other than Pandit Jawaharlal Nehru. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.